सुंदर म्हजो गांव सांगता तुमकां ताचें नांव सोबीत सुंदर म्हजो गांव सांगता तुमकां ताचें नांव वय मोगाच्यानो देव बरो दीस दिवन तुमकां सर्वांक म्हजें नांव ग्लोरिया शांती टावरो हांव आतां रजेर म्हज्या गांवाक आयल्या रजेचे दीस काबार जाता म्हणटना मस्त बेजार जाता त्या देखून ह्या म्हज्या गांवचो उगडास सदांच उरच्या खातीर हांव तुमकां म्हजो गांव आनी म्हजे फेरगजे विशीं थोडे विशय सांगता म्हजो गांव जावन आसा मंगळूरच्या उडपी दियेसीसेंत लागीं आसचो कालातूर आनी म्हज्या आबा मायचो गांव जावन आसा मणिपुरा कुंतलनगर ह्या गांवांत साबार जातीचे लोक पळोवंक मेळटा हिंदू क्रिस्तांव मुस्लिम आनी आतां यूपीतावन येवन कामाक लागले आसात आनी ते मध्यम वर्गाची जीवन जियेतात पावसाच्या वेळा गावांक आयल्या आता हांगा पावसाच्या वेळार सगळ्या रीतल्यांनी नेज लायिल्ले पळोवंक मेळटा पळया ही न्हंय बारी सोबीत दिसता आनी आता हांव तुमकां ही न्हंय आनी ह्या न्हंयक बांदिल्लो संको दाखयता म्हजो गांव भोव सोबीत गांव 5 वरांचो गांव पावसांत 5 वरांक बारी बरें करून सोंपता म्हज्या गांवांत माडमाड्यो आसात रानगुडे आसात न्हंय आसात आनी कृषी बेसायगण आसात सांत आंतोनीच्या इगर्जे मुखार आसा ही फेरगज उक्तावण जाल्ली मेच्या 7 तारीखेर 2003 इसव्यांत ह्या फेरगजेंत सुमार 120 कुटुंबां आसात आनी सर कुटुंबां एकामेका माया मोगान जियेतात प्रमुख जावन भुरग्यांक स्पर्धो करून भुरग्यांच्या वाडा ती कुमोग करतात गरज मानत ह्या फेरगजेंत दियेसीचे मट्टार भायर कुर्साची वाट चलयतात ही जावन आसा म्हजो गांव आनी म्हजी फेरगजेची एक ल्हानशी वळख तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं